of AI within construction and structural design. On behalf of IEI Goa State Center, I extend my gratitude to Honorable Chief Minister for gracing this occasion and all of you esteemed speakers, delegates and fellow engineers for taking time and to be part of this significant event. Your presence and contributions will undoubtedly enrich our discussions and make this seminar a great success. With these words, I once again extend a warm welcome to all of you. Thank you. Thank you, sir. Today is National Science Day. This is to commemorate the discovery of the Raman effect made by the eminent physicist Sir C.V. Raman while working in the laboratory of the Indian Association of Cultivation of Science, Kolkata. For his discovery, Sir C.V. Raman was awarded the Nobel Prize in Physics in 1930. The importance of Science Day is to spread a message about the importance of science used daily in the life of people. And what a day! The Institution of Engineers India, Goa State Center has chosen for its seminar titled Artificial Intelligence in Building Construction and Structural Design. Now I call upon the organizing secretary of the 2 days All India Seminar, Engineer Austin S. Rodriguez, to present an overview of the event. Respectable Chief Guest, Honorable Chief Minister, State of Goa, Pramod Sawanji, my colleagues on the days and off the days, and my friends. We are organizing this program, this seminar, that is AI in Building Construction and Structural Design. It was a long time dream. I remember somewhere in the year 2007-2008, I had the opportunity to work on Adobe Photoshop and CorelDRAW. And at that time, as an engineer, I was thinking, I'm not a fine arts person, but I'm doing the works of fine arts people. But then, I was telling myself, this won't be possible in civil engineering because there are so many complex calculations, so many complexities involved in that, the owner, the client, the engineers, and so many other people involved in that. It won't be possible. But down the line, within 17-18 years, I'm finding that, yes, computer today has made it possible. It has already encroached, and my role today is questionable. As an engineer, I need to be more efficient. I no longer can rely only on myself. I have to innovate myself more and more. And this seminar became more important. And this is what we have learned in the last 4-5 years, that the things are changing rapidly. IEI took a lead in this, where a seminar of this nature of AI in civil engineering was never held anywhere. And we were also told what type of seminar you want to organize, because will you get the speakers, the relevant speakers, will you get the resources? And our answer at IEI Goa State Center was only one. IEI has always been the leader, and we will go ahead, get the resources over here in Goa, and here we have made it possible for you. You all know about the speakers, so I will not talk much about the speakers because we have already given much about them on the brochures. I would like to take only one opportunity over here to say thanks from my heart to some of the people who have made this organizing possible. First person is Mr. Engineer Chandrasekhar Prabhudesai. He was there with us right from the first word go. Right from choosing the speakers to sponsors to delegates, he was there with us right from the beginning. Thank you very much. The total support which we have got from Chairman Anwar sir and Siddhant, I can't even think about it. They have worked day and night. Every day they used to go to sleep at around 1:30 and 2 o'clock to make this possible. Thank you so much, sir. One person surely I cannot miss in this is the judge of SC/ST Commission, who has been very close to me in the last 10-12 years. Shri Deepak Karmarkar, who has been our member. He has been our past secretary, honorary secretary. He has been instrumental in so many things, and he has been instrumental in getting the chief guest also for this occasion. Thank you very much, Deepak Karmarkar sir.
the young and energetic members of our committee, Chinmay, Dipesh, Pradeep Kumar and others, they have been fabulous in working behind the scene. They have not shown you their faces, but they have worked a lot. The much more, thank you, Bide sir also, thank you from my heart. Our staff members, Samruddhi and Shashikala, they have been working day and night for this program. And this program would not have been success if you people have not been there over here. We contacted you and you said yes, and you all have come by being the paid members for this seminar. I will not take long, but a deep thank you from my heart. Thank you very much. Thank you, sir. The Institution of Engineers India Goa State Centre has just completed 50 years of its hard work of disseminating knowledge on the Goan soil. On its golden jubilee, the institution has come out with a special magazine. We request the Chief Guest, Honorable Chief Minister, Government of Goa, Dr. Pramod Sawant, to please release the Golden Jubilee magazine. Thank you, sir. On this solemn occasion, the IEI has decided to felicitate an eminent engineering personality who has done great work in educating young minds in the field of engineering. The eminent engineer who will be felicitated at the hands of the Chief Guest, Honorable Chief Minister, Government of Goa, Dr. Pramod Sawant, is Dr. Neena Panandikar. Engineer Dr. Neena Panandikar, Educator, Principal of Don Bosco College of Engineering, Goa. Engineer Dr. Neena Panandikar is presently Principal of Don Bosco College of Engineering, Goa, and the First Lady Principal of any technical institute in the state of Goa. She has contributed to the curriculum development process as a member of Board of Studies. She has numerous paper publications in reputed conferences and journals, and a patent to her credit. She has been selected among 300 women scientists at national level under CSIR Aspire scheme and has received grant of rupees 20 lakhs for funded projects. She has been ex-member of GCCI Education Committee, ex-member of Academic Council Goa University, ex-member of Executive Council Goa University. Presently, she is a member of Goa State Innovation Council, member of Fire Incubation Center, a member of State Higher Education Council, Government of Goa, a member of committee to oversee NEP implementation at Higher Education Institute. In recognition of her valuable contribution in the field of education in engineering, the Institute of Engineers India is proud to felicitate Engineer Dr. Neena Panandikar as an eminent engineering personality on this auspicious occasion of 2 days All India seminar on the theme Artificial Intelligence in Building Construction and Structural Design on 28 February 2025 at Kapilamaw, Penjing, Goa. Thank you, sir. I now request our Chief Guest, Honorable Chief Minister, Government of Goa, Dr. Pramod Sawant, to address the gathering. Good afternoon. Good afternoon.
पळोवचें पडटा सगळे जागे आसा आनी सायन्स डेची तुमकां सगळ्या जाणांक खूब खूब शुभेच्छा. सायन्स डेच्या निमित्तान तुमी ऑर्गनायज केल्ल्या 2 दिसांच्या नॅशनल सेमिनार आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स इन बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन अँड स्ट्रक्चरल डिझायन ह्या खासा सुवाळ्याक आमच्या मदीं आसात तुमचे चेअरमॅन ऑफ अनवर खान, ऑनरेबल सेक्रेटरी सिद्धार्थ दुबाशी, इंजिनियर ऑस्टिन रॉड्रिगीस आणि ह्याच बाकीचे व्यासपीठार आशिल्ले मानेस म्हणजे समोर आशिल्ले सगळे म्हणजे इंजिनियर्स भाव आनी भयणानो. आतांच म्हाज्या हस्ते जेंचो फेलिसिटेशन जालें मॅडम नीना पाणंदीकर, हांव कॉंग्रेच्युलेट करता तिका की तिचें कॉन्ट्रिब्युशन ह्या फिल्डांत खूब मोठें कॉन्ट्रिब्युशन आसा. हॅलो हॅलो आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स इन बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन ह्या हाचेर पयलोच तूं म्हाका मायक दी. हॅलो हॅलो एकूच करता. हॅलो हॅलो आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आयकूंक येता? मदींच वता. म्हाका दिसता मायक सांगता म्हाका चड वेळ उलोव नाका म्हणून. हांव चड वेळ उलयना. भूक लागली आसतली सगळ्यांक देड जालें. चडांत चड तुमची 5 मिनटां घेता हांव. 5 मिनटाच्या वयर घेवचो ना. ओके. हांव येता आसतनाच म्हाका ऑस्टीन बाब म्हणपाक लागलो आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचो पयलोच वर्कशॉप नॅशनल लेवलाचेर आमी हांगा ऑर्गनायज केला आनी खंयसरूच ऑर्गनायज करूंक ना. सो कॉंग्रेच्युलेशन्स फॉर तुमचे इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजिनियरींग गोवा स्टेट ब्रांच. कॉंग्रेच्युलेशन्स टू यू फॉर ऑर्गनायझींग दीस स्टेट ऑफ गोवा. हांव पळयता की खुबशे स्टुडंट्स हांगासर बशिल्ले आसात. आमचे PWD, GSIDC आनी बाकीच्या डिपार्टमेंटाचे इंजिनियर्स आसात. प्रायवेट इंजिनियर्स आनी प्रायवेट कन्सल्टंटूय बसलेले आसा. इंजिनियरींग हो सब्जेक्ट म्हज्या खातीर तसो नवीन म्हटल्या उपरांत माय पॉलिटिकल करियर स्टार्टेड वीथ द इंजिनियरींग म्हटल्यार जाता. हांव कित्याक तें सांगता, बाय प्रोफेशन आय एम अ डॉक्टर, पूण हांव आमदार जाल्या उपरांत पयले फावटी कोणाकूय दिसता मंत्री जावचो म्हणून म्हाका GSIDCचो वायस चेअरमॅन केलो. सो आय एम डायरेक्टली डिलींग वीथ द GSIDC इंजिनियर सिन्स फ्रॉम माय पॉलिटिकल करियर. ती प्रोजेक्ट इंजिनियर आनी कन्सल्टंट हांच्या बरोबर कंटिन्युअसली जो तेन्नाच्यान आसा पळय न्ही तो कंटिन्युअसली फक्त मदले 2 परत करूंक शकना, गायड करपाक शकना. यू पीपल आर एक्सपर्ट इन युअर फील्ड हें सांगपाक कोणी दुसरो नाका. सगळे जाण तुमी एक्सपर्ट आसा. पण तरी सुद्दां गोंयांत काही गजाली हांव म्हणटा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स कशें यूज करपाचें हें तुमी ठरोवपाक जाय. टायम टू टायम म्हाका दिसता आयदर इंजिनियरींग बॉडी तुमी स्टेट गव्हर्मेंटा खातीर सजेशन्स जर दीत आय एम रेडी टू एक्सेप्ट इट. म्हाजें तर म्हणणें आसा कसलीय सजेशन्स इन ऑल माय इंजिनियरींग डिपार्टमेंट म्हणजे जितकी आसा PWD आसतले, WRD आसतले, सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट आसतले किंवा सिवरेज कॉर्पोरेशन आसतले, बट ती सजेशन दीत चलात. सजेशन दिवपाची गरज आसा. आनी फॉर स्पेशली द न्यू स्टुडंट्स, यंग मायंड्स, तुमच्या कडेन इनोवेटीव आयडियाज आसात. त्यो इनोवेटीव आयडियाज तुम्ही शेअर करपाची गरज आसा. डिपार्टमेंट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट किंवा कोण जर डिपार्टमेंटात ज्युनियर जॉईन जाला तेजो सिनियर आयकना जाल्यार म्हाका सांगा डायरेक्टली. एकदां थोड्या सिनियरांक ना आयकपाची संवय जाल्ली आसा. आसूं रे ते म्हणटा तूं आनी कित्याक सांगता, बंद कर म्हणटा. ते आनी वगीच हाडूं नाका, आमच्या तकलेर म्हणटा तो कापर फोडटलो तो आनी. आत्तां आमी PWD न्यू टॅक्नॉलॉजी हाडल्या. कितें ती सांगता, आमी आतां हाज्या पयलीं जे रोड करताले पळय न्ही ते रोड फ्रॉम वेर टू वेर म्हणजे ताका कंप्लिटली ताचो रिकॉर्ड हो डिपार्टमेंटान एकदम परफेक्ट उरतलो. परत रस्त्याचेर डांबर घालप, परत फोडप हें जें कंटिन्युअसली जातालें पळय न्ही तें ह्यान फुडें जावचें ना. प्रत्येक रोडाचो रिकॉर्ड आमी डिपार्टमेंटात वीथ इट्स लेंथ, ब्रेथ, डेट हाज्यांनी तो कॉन्ट्रॅक्टर कोण हाज्या सयत आनी फुडलीं 5 वर्सां सुद्दां मेंटेनन्स तेणीच करप हाजें रिकॉर्ड मेंटेन करपाक सुरवात केलें. पयलीं थोडे जाण कॉन्ट्रॅक्टर कितें करताले खबर आहा, फ्रॉम X to Y रोड करताले.
तो केलो काय ना, इट इज समथींग 10 किलोमीटर आणि तोच रस्तो फ्रॉम परत सांगतालो तो A to B म्हणून आणि तोच रस्तो परत करताले. हे बी जाताले पयलीं, हांव ना म्हणना, पण आतां तें बंद केलां हांवें आनी ह्यान फुडें अशा पद्दतीचें केन्ना जावचें ना हाजी बी काळजी म्हज्या डिपार्टमेंटाक घेतल्या. हांवें आत्तां इनोवेटीव म्हणजे बऱ्याच जाणांनी आयकलां आसतलें की आमी PWD डिवायड केलें आनी वॉटर डिविजन सेपरेट केलें. जो पर्यंत नवीन म्हणजे आमी वॉटर डिपार्टमेंट कित्याक सेपरेट केलें, त्या डिपार्टमेंटा कडेन कॉन्सन्ट्रेट करून जो पर्यंत पळयना तो पर्यंत वॉटर सिस्टम जी आहा पळय ती सुदरची ना, म्हणून नवीन डिपार्टमेंट केलें. आमच्या गोंयांत आमी 2-3 गजाली गव्हर्मेंटान ज्यो नाविन्यपूर्ण आसा त्यो तुमच्या मुखार दवरता. म्हणजे सगळ्या जाणांक खबर आसतलो जुवारी ब्रीज सगळ्या जाणांनी पळयला, बट वीच इज द लॉंगेस्ट केबल स्पॅन ब्रीज, सेकंड लॉंगेस्ट इन इंडिया, वीच इज अ प्राऊड मोमेंट फॉर द गोवन. त्या ब्रिजा वयल्यान वयता. ओके. दुसरी गजाल, मोपा लिंक रोड सगळ्या जाणांनी आतां पळयला आसतलो, बट तेजो जो पोल आसा वीच इज म्हणजे हायेस्ट हायट इन इंडिया. म्हणजे जे कितें म्हणटा ताका फ्रॉम डावन टू टॉप पर्यंत जी हायट आसा पळय न्ही, लेंथ, सॉरी, इट इज द लेंथ ऑफ दॅट पोल फॉर मोपा लिंक रोड टू द नॅशनल हायवे. इतकी लेंथ आनी इंडियेन खंयच्याच ब्रिजा खातीर ना, वीच इज एन हायेस्ट लेंथ इन गोवा. थर्ड इनोवेटीव थिंग आनी जे गोंयांत आमी केलें इज द वॅक्यूम बेस्ड सक्शन टेक्नॉलॉजी इन सिवेज. म्हाका दिसता बऱ्याच जाणांक तुमकां खबरूय आसची ना, पणजे पाट्या वयलो जो आमचो सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट आसा ताका इंडियांतली पयली वॅक्यूम बेस्ड सिवेज टेक्नॉलॉजी आमी गोंयांत वापरता. अजून कोणी आनीक वापरूंक ना आनी इट इज एन बेस्ट पैकी ती टेक्नॉलॉजी रन जाता. ती टेक्नॉलॉजी पळोवपा खातीर खूब जाणांनी येवन आता ती टेक्नॉलॉजी इन फ्युचर इट इज टोटली वॅक्यूम बेस्ड सक्शन करून घेता आनी ताज्या उपरांत ते ट्रीट करता. ही टेक्नॉलॉजी आमी गोंयांत यूज करता. रेस्ट ऑल सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांटाचो हांवें सांगपाची गरज ना. इंडियन आनी फॉरेन डेलिगेट्स फ्रॉम द आमच्या सालिगांवच्या प्लांटाचेर वेस्ट टू एनर्जी हांवें कित्याक सांगलें, ह्या सगळ्या हाका इंजिनियरींग मायंड लागता आनी ह्या सगळ्या हाका म्हाका दिसता इन फ्युचर AI ची गरज आसा. त्या खातीर हांव ह्या प्रोजेक्टाचेर उलयलो. आमी सालिगांवचो प्लांट सगळ्यांनी पळयला आसतलो, पळोवंक ना जाल्यार स्पेशली द स्टुडंट्स गो एंड सी दॅट. मुद्दामूच पळोवपाची गरज आसा. आमकां एकदां आमच्या हांगासर कितें जाता तें आमी पळयत ना आनी आमी फॉरेनाक वता पळोवपाक. त्या खातीर म्हाजें स्पेशली म्हणणें आसा की सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट सालिगांवचो पळोवचो, काकोड्याचो पळोवचो. वेस्ट टू एनर्जी परफेक्ट आमी करता. म्हाका दिसना इन ऑल इंडिया लेवलाचेर वन ऑफ द बेस्ट वीच इज एप्रिसिएटेड बाय NGT and which is affiliated by the Housing Ministry, Government of India as a technical partner to guide for the other states, which is again the proud moment for the state and as the chairman of GSIDC for me. कारण त्या प्लांटाचे आमी आतां वेगवेगळ्या स्टेटीचे लोक येवन आमच्या कडल्यान थंयसर प्लांट पळयता, आमचे टेक्निकल पर्सन्स तांकां गायड करता. तुमी न्यू आनी इनोवेटीव बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट पुणे म्हाका दिसता कोणी इंजिनियरांनी पळयला आसतलो, एक्सेप्ट अवर फ्यू इंजिनियर दोज आर वर्किंग इन अवर डिपार्टमेंट, which is again on the PPP, public private partnership. Government has invested nothing, only the land दिले आमी. It is again one of the best technology. तुम्ही बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट वचून पुणे पळोवचो, तो तितूंतलो जर एक वन ऑफ द बेस्ट प्लांट. तुम्ही केमिकल वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट आमचो हितून पिसुर्ल्या वचून पळोवचो. ई वेस्ट मॅन्युफॅक्चरींग प्लांट आमचो जाता. ओके, कन्स्ट्रक्शन वेस्ट आमच्या कडेन आसा, तितलो वचना. पण ह्यो सगळ्यो टेक्नॉलॉजी ज्यो आहा पळय न्ही एका फुडें एक बऱ्यो टेक्नॉलॉजी गोंयांत आमी स्वता यूज करता, आमची डिपार्टमेंटां आमची यूज करता. त्यो जर आमी वचून म्हणजे तेच आमी एक्चुली ताजे सगळी कडेन पळोवचें, सगळी कडेन इम्प्लिमेंट जावचें, बाकीच्या स्टेटींनी सुद्दां अशा पद्दतीचें इम्प्लिमेंट जावचें, हाज्या खातीर प्रोपोगंडा जावप गरजेचो आसा. म्हणून आमचे गोंय सरकारच्या वतीन अशे वेगवेगळे टेक्नॉलॉजी आमी यूज करपाक लागले आसा. इवन दो म्हणजे जॅकवेल जे आहा पळय आय डोंट नो म्हणजे जॅकवेल गांजे जो आमी न्यू टेक्नॉलॉजी प्लांट फॉर द गांजे WRD डिपार्टमेंटान करता, दॅट इज ऑल्सो वन ऑफ द न्यू टेक्नॉलॉजी. आनी आतां आमी बिचोले साळात रिवराचेर आमी एक्चुली जो आमी हे बंदारा जो घालून तितूंतल्यान प्लांट हेका वॉटर रिलीफ करप आमी टेक्नॉलॉजींतल्यान सुरवात करता. Various technologies is using by my GSIDC, my PWD, sewerage, waste management and WRD हे यूज करता. अजूनय बी म्हणजे म्हाका दिसता
तुमच्या सारकेल्या नेशन बिल्डर्स हा मुद्दा म्हणटलो. इंजिनियर्स आर द नेशन बिल्डर्स. ॲक्च्युअली इन्फ्रास्ट्रक्चर जर कोण तयार करता आसत जाल्यार ऑल आर इंजिनियर्स. मागीर तो सिव्हिल इंजिनियर आसतलो, इलेक्ट्रिकल इंजिनियर आसतलो, कॉम्प्युटर इंजिनियर आसतलो. यू पीपल आर द नेशन बिल्डर्स. म्हणून तर टॅक्नॉलॉजीचो उपयोग जाता तितको बरो चडांत चड म्हणजे डिपार्टमेंटांनी येवचो. ताची सजेशन्स ही चडांत चड तुमचे कडल्यान आमच्या डिपार्टमेंटाक येवची. डिपार्टमेंटाचो जर कोण आयकना जाल्यार म्हाका ह्यो डायरेक्ट सांगल्यार जाता. हांव कशें इम्प्लिमेंट करपाचें तें हांव करतां. कारण बऱ्याच जाणां तो डायरेक्ट म्हाका सांगपाक सुरवात केला. कारण तेजो एकदां ई आयकना, मागीर ताचो तेज्या वयलो आयकना, आनी मागीर म्हणटा लास्ट आहा तोय बी आयकना म्हणटा थोडे जाण. म्हणून तेंच्यांनी म्हाकाच सांगचें जेणे करून तेजें इम्प्लिमेंटेशन स्टेटींत खूब बऱ्या पद्दतीन जावपाक शकतलें. आयच्या परत एकदां आयच्या ह्या द इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजिनियर गोवा स्टेट ब्रांच हांव कॉंग्रेच्युलेट करता. It is a good 2 days workshop you people have organized. All the experts from the all India level in the AI हातूंतल्यान तुमी हाडून ही टेक्नॉलॉजी म्हणजे फर्स्ट सेमिनार यू पीपल have organized in AI. फर्स्ट स्टेट सुद्दां गोंयच जावचें AI टेक्नॉलॉजी इन इंजिनियरिंगान वापरपाची इतकेंच सांगता. Thank you, sir.